शेत आणि फिरगस हाची वार्षिक महापरब ह्याच महिन्याच्या 28 तारखेर वडद 10 वाजेर आम्ही संभ्रमचार आसा. ह्या वेळा 9 दिसांच्या नोवेनाक सांजची बंदे म्हणजे बावटो उबारण सुरवात दिवच्याक आम्ही हांगासर जमल्या. ह्या वक्ताक तुमकां समेस्तांक मोगा मानाचो हांव येवकार मागतां. तशेंच आज बावटो उबार नोवेनाची नोवेनाक सुरवात दिवच्या खातीर आमच्या संगी हजर आसात मोनादेक बाप मॅक्सिम रोसारियो. तांकां आमी ह्या बावटो उबारच्या ह्या संभ्रमाक ताळयेच्या शिवारान आमी हांगासर स्वागत करया. सांगाताच किर्गज विगार मोनादेक बाप अनिल अल्पेट्सोस, आमचे वस्ती येजर बाप मोनादेक लिओ वेगस बाप, तशेंच फिरगसची गोरडी परिषद उपाध्यक्ष मानेस शैला डिसोज, कार्यदर्शी मानेस सुनील मोरास तांणी हांगासर येवन ह्या कार्यान भागीदार जावच्याक हांव विनंती करता. तुमच्या सर्वांच्या ताळयेच्या शिवारान तांकां आमी हांगासर स्वागत करया. मोगाळ मॅक्सिम रोसारियो बापानो तुमकां ह्या पुणशेता तर्फे आनी हांगासर जमलेल्या सर्व यात्रिकांच्या तर्फे मोगा मनाचो येवकार आमी मागता. सांगत दितात आमचे फिरगस विगार आनी ह्या पुणशेताचे डिरेक्टर मोनादेक बाप अनिल अल्पेट्सोस, तुमकांय मोगाचो स्वागत फादर. सांगता आमचे संगी आसात सदांच हांगाच्या वावरा हाती हात देवन आमकां कुमक करचे आमचे मोगाचे वस्ती येतात बाप लिओ वेगस, तुमकांय आमचो स्वागत. तशेंच हांगासर अशा उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी तुमकांय आमचो मोगाचो स्वागत. हांगासर हजर आसच्या सर्व भक्तिकांक यात्रिकांक माध्यम मुखांतर हे वीक्षण करतल्या सर्व वीक्षकांक एका सुत्रान हांव मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. आमच्या मध्ये आसात माध्यम मित्र, तांकांय मोगाचो स्वागत मागता तुमच्या ताळयांच्या शिवारान. आमी आता एका कंतारा मुखांतर हे भक्ती कार्य आराम करया. आमच्या पात्रोना वंदिता तुका देवदूता, शिकय मोगामका क्रिस्तासो, जावं कुसवाडा मी संसासो, सुवार्ता तुवें परगटली, पावाटा बळवून सांगली, जियेव कामी सुवार्ता, आदार दी आमकां सर्वदा. सांसुदा आमच्या पात्रोना वंदिता तुका देवदूता, शिकय मोगामका क्रिस्तासो, जावं कुसवाडा मी संसासो. मोगाशानो आनी आता अधिकृत जावन हांगासर बावटो उबारन मुखार जावचे सर नोवेनाक आनी फेस्ता संदर्भ जावच्या कार्याक अधिकृत चालन दिवच्या खातीर आमचे समोर आसात मोनादेक बाप मॅक्सिम रोसारियो. आता ते बावटो उबारता आसतना मोगाच्यानो आमी आमची सर मागणी आमचे अत्रेक सर्व ह्या बावट्या संगताक आमी सांजुदा मुखांतर सरेश्वर देवाक आमी भेटोवन दिवया. मुखार जावचे सर कार्यक्रमाचेर जेजू क्रिस्ताचे विस्तार आशिर्वादां बेसांव आमी मागोवन घेवया आनी आमचे यशस्वी रितीन सर कार्य जावच्या खातीर आमची मागणी ह्या बंदरा संगी वयर आमी उबारया. चरण आमी थाळी दिवन आमची सर मागणी प्रार्थना पात्रो सांता मुखांतर आमी सरेश्वर देवाक आमी भेटोवन दिवया.
मोकाशनो आता मोठं संदेश बावटा उभारलेले आमचे मनातील बाप मॅक्सिम रसारियो आमच्या समोर वाटून घेतले. मोगाच्या या भावानो, धार्मिक बहिणीनो, किर्गिजकारांनो, भक्तिकानो आणि हांगासर जमल्ल्या समेस्त भावार्थ्यानो, भोव आपुरबायचो दीस आमकां आज उदेला. सांजूद एक प्रभावीक सांत. ताच्या विशांत आमी आयकलां वाचलां मात्र न्हय, ताच्या मजतीन जाल्लें बरेंपण हांगासर आसल्या तुमी आनी संवसारा बरसच्या सर भावार्थ्यांनी तें अनुभव केला. ताच्या मानाक नोवेनाचे दीस तशेंच उपरांत फेस्त आचरण करूंक आमी आज हांगासर भोव आपुरबायेन आनी भक्ती बरीत रितीन हो बावटो आमी उबारलो. जावन संकेत आमी करच्या कार्यक्रमाचेर आत्मीक चटवटिकेचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो आनी सांताची बळादीक विनवणी मागून घेवची. ह्या संदर्भार तुमकां सगळ्यांक ह्या नोवेनाच्या दिसाचे आनी सांगतास फेस्ताच्या दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. आनी प्रत्येक जावन हो आमचो मोगाचो प्रभावीक सांत सांजूद येदोळसो वाडलेलो आनी हरियेटल्याच्या काळजा मनांत आसुल्लो तुमकां सर्वांक आशिर्वादीत करून दी. बरी भलायकी, बरें जिवीत, बरें कुटुंबा जिवीत आनी तुमच्या हर एका गरजांक तो तुमकां मजत करून दी म्हणून हांव प्रत्येक रितीन मागता. आनी तुमी ताचे लागीं मागणें करच्यात. ताच्या मजतीन देवाक आनी पेल्याक लागीं सुरूंक गरजाची कृपा ताच्या लागीं मागजे म्हणून विनंती करता. तुमकां सुमेस्तांक सर बरें मागता आनी आमच्या पत्रोण सांताची सांजुदाची बेसांवां तुमचेर मागता. देव बरें करपाक सांगोची मजत मुखार जावच्या सर कार्यक्रमाचेर तशेंच आमा समेस्तांचेर तुमी मागलेल्या तुमच्या मुखल्या मिसा वावराक सर जैत लाबोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आनी मोगाच्या मुखल्या 9-10 दिसांची सगळी मंडळ तशेंच अखेरेक मोठ्यो मागण्या विधी आमचे विगार बाप चलोवन व्हरतले. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. 9 दिसाच्या नोवेनाची सुरवात येदोळत बाप मॅक्सिम रोजारियो आनी हो बावटो उबारच्या मुखांतर हांगासर केली. आनी त्या मारीफात ह्या मुखल्या 9 दिसांनी आनी फेस्ता दिसा आमी विशेष तरान सांजुदाची मजत आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक जावन हांगासर येवच्या सकड भक्तिकांचेर विशेष तरान मागता. ह्या घडये प्रत्येक जावन सांजुदान आमचेर उतरल्या आशिर्वादां केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां उपकार आठयत आसतना प्रत्येक जावन हे बावटो उबान ह्या नोवेनाची सुरवात केल्ल्या बाप मॅक्सिम रोजारियो तांचोय उपकार बावडटा. आस्तावन 9 दिसांचे नोवेन हर एका दिसा सकाळी 10:30 वरार मिसाचें बलिदान, नोवेन साक्रमेंताचें आराधन आनी ताच्या उपरांत 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. तेलुगून ह्या 9 दिसांनी आमी सडीत तरान येवंक आनी त्या मारीफात सांजुदाची मजत अधिकृत तरान आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी जोन घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी त्या मारीफात ताणें चल्लेल्या त्या पावलांनी आमी चलो आमी प्रयत्न करया. तेलुगून ह्या सकड 9 दिसांच्या नोवेनाक ह्या माध्यमा मारीफात आमच्या बिरगजकारांक आनी भक्तिकांक हांव सगळ्यांक एक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी हांगासर आयिल्ल्या मारीफात सांजुदाची मजत तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वाडोवन दी म्हणून ह्या घडये हांव बरें मागता आनी बरें आशेतां. एक मोठवें मागणें आमी म्हणया, प्रार्थुया. सर्गींचे अभो मोगाळ बापा, आयचो व्हरतो दीस तुवें आमकां भोवो केलाय. नोवेनाचो सुरविल्लो दीस आमकां तुवें लागीं हाडलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता. प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळाक सांजूद उतात देवाक आमचो पात्रोन सांत जावन तुवें लाभयलेल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. आनी आमच्या पात्रोन सांता मारीफात तुवें आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, भक्तिकांचेर, हर एक आमच्या चटवटिकेचेर तुवें उतरल्या आशिर्वादांक केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता. बापा, ह्या नोवेनाची सुरवात आयच्या दिसा आमी केल्या वाचता. सांजुदाक आमी ह्या मुखल्या दिसांनी विशेष तरान मान करतना
सांजूद आम्हाला पहा तुझी विशेष मजत करपा आमच्या हरी एकल्याचेर आमच्या हरी एका कुटुंबाचेर आमच्या सगळ्या बिरगस कुटुंबाचेर आमच्या वाड्यांचेर बिरगस गवळी परिषदेचेर आर्थिक समितीचेर आयोगांचेर संघ संस्थांचेर हरी एकल्याचेर वाडय आणि त्या मारिपात आम्ही हरी एकल्यानी सांजूदाच्या मानाक आमचो वावर निरंतरी करूंक आणि सांजूद देव समकल्ल्या त्या वाटेन सोमको आमकां तुजो आदार दी या पवित्र थळा घेऊन त्या सकट भक्तीक आम तुझ्या पांयां ताळून समर्पण करता सांजूदाची मजत मागून हांगासर येवच्या हरी एका भक्तिकाचेर तुझे विस्तार आशीर्वाद आवत बळबळायकी तांकां दी तांच्या जिवितांत बरेपण तांकां लाभोवन दी आणि त्या मारिपात सांजूद देव ताच्या मजतीन असाध्य आसले तांच्या जिवितांत साध्य करून दी आणि तांच्या जिवितांत तांकां संतोष समाधान बरेपण या पवित्र थळार प्रत्येक जावन या नव्याच्या दिसांनी परबेच्या दिसांनी तांकां लाभोवन दी म्हणून हांव मागता हांगासर जमलेल्या आणि या सगळ्या नव्याच्या आणि फेस्ताच्या संभ्रमा फाटल्यान वावर करतल्या हरी एकल्याचेर तुझे आशीर्वाद आवत आणि आमकां सदांच तुझ्या एकवटान सांबाळ या आमी मागता तुझ्या पुतान जेजूचे नावी मोगाचलो समेस्तांचे तसेच फेस्ताच्या कार्यक्रमाचे देवाचे आशीर्वाद मागलेले आमच्या विगारान हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी समेस्त तांच्या संगे हाता हात देन वावरनो हे फेस्ताचें कार्य यशस्वी जावच्या खातीर पात्रो सांजूद जेजू लागीं कृपा आनी मजत मागून धाडून दी म्हणून आमी समेस्त आमची मागणी आमी भेटोवन दिवया आनी ह्या मोठ्या कार्यांत भागीदार जाल्ल्या समेस्तांचो एका सुत्रान उपकार भोवूंक हांव खुशी वाडटा बावटो उबारन नव्यान सुरवात दिवन आमकां बरो संदेश दिवन ह्या फेस्ताक बरें मागले आनी आमकां समेस्तांक देवाचे आशीर्वादांनी भरलेले आमचे मनादेक बाप मॅक्सिम रोजारियो तुमकां समेस्तांचे नावी ह्या पोणशेताते बेन हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचो उपकार भोगता तुमचे मुखले मिसां वाव जर एशें जमचे खातीर पात्रो सांजूद जेजू लागीं मागून तुमकां कृपा आनी मजत धाडून दी म्हण आमची आशा जावन आसा तशेंच आमचे फिरगस बिगार आनी वस्ते हे जायक बाब हांगासर जायतो ते वावर दिवन आसा तांच्या वावरा फाटल्यान तांकां आदार सरेश्वर देवाचें बेसांव आनी कृपा जावन आसा पात्रो सांजूद तेंच तांकां मागून धाडून दी आनीक धैर्यानी चर कार्य फुडगरचे सकत तांकां सक्तीन बरोवन दी म्हणून आमी मागया आनी हांगासर सांगात दिल्ले फिरगस कोवळे परिशदे अध्यक्ष दर्शन कार्यदर्शी आनी हांगा जमा जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें कर म्हणटा हांगासर मागोवंक आयिल्ल्या सांगाताच आमी हांगासर करचें कार्य सर्व लायव्ह टेलिकास्ट करच्या आमच्या माध्यम मित्रांच्या काळजांत उपकार वाडटा देव बरें करूं म्हणटा तशेंच एकाच उतरान ह्या वेक्षान करच्या सर्व भक्तिकांक यात्रिकांक आनी हांगासर हजर जाल्ल्या सर्व देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी सर कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक हर एकल्याचे मागणे भेटोवन दी म्हण आमी मागता देव बरें करूं आमच्या पात्रोन सांजूता देवा भक्ती नामान करता तुका उपकार तुझे नियाळून देवा करगा भेटयता तुझे वाटेन सोलूंक आमकां आदार मागून दी सदा तुझी जिणी नियाळून प्रेरण सोडटा तुझे वाटेन समकता जय जय तुका गायता वडवीक तुझी गाजयता तुझी मजत मागता प्रसमेस्तान देव बरें कर म्हणटा आमी आतां भक्तेन आनी शिस्तेन इगर्जेन जावच्या सर भक्ती कार्यांत आमी भागीदार जावया
बोगेन कुर्साचे कुरवेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत्मंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोलो आमकां अमरीत हांव जल्मालो फोन्स पिले ताका तनीक सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सर्पदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला तेतान जिवेंची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत्मांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पत्क्यांचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवेत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझे कुशी सगा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले समी तुझे संगाता श्रेयांबिते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या माया बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले समी तुझे संगाता श्रेयांबिते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या माया बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले समी तुझे संगाता श्रेयांबिते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या माया बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसत आनी सदां सर्वदा आमेन. आनंद असो मिस्तेर पयलो मिस्तेर समी जेजू पुन्हा जिवन जाता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बोगशेतांव तशेंच आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन फोडोवन दिनाका फोन वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भोगेन ते मरे देवाचे माये आमा बापयां खाते विनादे कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा दे तसा ताण सदां सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजे काकुळटीची आदी गरज आसल्यान सर्गारोन पावय. दुसरो मिस्ते समी जेजू सर्गार सोडटा आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले समी तुझे संगाता श्रेयां भिते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माया बापयां खातीर विनंती
विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपे बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपे बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपे बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपे बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बितेर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बितेर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मैया आम्हा बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एमकडच्या उज्यांतले आमकां निवार सुमे सत्म्या सळकन तुजे काकुळतीची अदी गरज असल्यान सरगारून पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो ओंकार मोर्याचेर आणि आपोस्तलांचे देवता. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बोक्षेतांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन फोडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा
बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा दे तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस आत्म्या सडकन तुजे काकुतीची अदी गरज असल्यांक सरगारोन पावय. सौतो मिस्तेर अवंकार मरी कुडयातले सोमे सरकार घेतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुझे कुशी सगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फोळ तुझे कुशींचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस आत्म्या सडकन तुजे काकुळतीचे अदीक गज असल्या सरगारोन फावय. पंचो मिस्तेर अवंकार मरी सर्गा संसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षितांव तशेंच आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन फोडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशी चेंजीस भगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशी चेंजीस भगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशी चेंजीस भगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशी चेंजीस भगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कशी चेंजीस भगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा दे तसा ताण सदा सर्वता आमेन. ए मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सरकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्यां सरगार पाय नमरणी काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारताव आमी परदेशी वेची बळका या दुखाच्या कोणात आसताव आस्कार रुस्कार सोडून आमी तुका रुदान करताव तर तूं आमचे शकाये हे म्हजे काकुळतेचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशींचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी ओंकारी मरिये भगेन ती देवाचे माये आम्हा पासत विनाते कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फावल जावचे खातीर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुझी बळकी
सोमेस्त आमी एक घडीभर बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्त म्हणून मागता. नोवेनाचो पयलो दीस आनी येदोळूच बावटो उबारून ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाक आमच्या परबेक आमी सुरवात दिली. आनी आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर सगळें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा भोवमानादीक मॅक्सिम रोजारियो बाप, आमच्या मंगळूर DSCचो एस्टेट मॅनेजर जावन गवळी बापाच्या निवासांत वस्तीगन आसा. जैतो वावर पदऱ्याप कर्ण आसा गांवान कुप्पे बादाव फिरगजीचे. आनी एक बरो बरोवपी ते जावन आसात, एक बरो उलोवपी जावन आसात. मोगाचे न्हू मेजर कुप्पे पदाव म्हणल्यार नांवां काल वा लिखणे काल जायतीं लेखनां विविध बुकांनी तांणी परगट केल्लीं आसात. तांणी बरयलेले बूक आसात. एक हुशार पद्र्याप आमच्या मंगळूर DSCंत जायतो वावर केला. प्रत्येक जावन आमच्या सांजुजे सेमिनरी जेप्पो थंयसर एडमिनिस्ट्रेटर जावनी जायतो वावर करून सेमिनरीच्या बरेपणा खातीर वावुरलेलो. आतां प्रस्तुत आमच्या मंगळूर DSCच्या एस्टेट मॅनेजर जावन वावर करून आसा. तितलो मात्र न्ही, DSCच्या आर्थीक समितीचो फायनान्स कमिटीचो कार्यदर्शी जावन गवळी बापाच्या हाताखाल जायतो वावर करून DSCच्या अभिवृद्धी खातीर वावर करून आसा पद्र्याप. आनी आज पद्र्यापा लागीं विसरलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आज आमचे संगी आसात. आयचे दिसाचे सगळें भक्तीपण ते चलोवन वता. त्या देखून परत एकटी तुमच्या ताळयांच्या आवाजान पद्र्यापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. सतीश प्रमिळा फर्नांडीस बचपे, रॉन ब्रॅक्स जल्म दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो, फ्रांसिस मोंतेरो आनी कुटां पवित कालदवाडो, एडन लॉरेन्स वेलंकणी वाडो, यर्डली डिसोजा पेरमन्नूर, नॉबी सिक्वेरा किरेम, जॉयल डिसोजा पवित कालदवाडो, नताशा डिसोजाच्या जल्म दिसा उल्हास पाठोवन अर्गा मिस भेटयता. राजेश डिसोजा मदर तेरेजा वारो, रोनाल्ड आनी बेंडलिन पेरेरा वेलंकणी वाडो, रिचर्ड एमिल्ड डिसोजा आनी कुटुंबाची नित्य दरवाडो. प्रत्येक तेसा बसून मीस भेटयता. मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, राहुल जग्स सिक्वेरा हाच्या ऑटिझम पिडा गूण जावं आनी सुडाळ उडोवची कृपा ताका मेळचे खातीर घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता. फ्रांसीस मोंतेरो आनी कुटां पवित कालदवाडो, सुनील मॉरस आनी कुटां नित्य दरवाडो. देवदीन मार्सेल आनी स्टेला मॉरसाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. सुनील मॉरस आनी कुटां नित्य दरवाडो. देवदीन विनिता वियोला रोड्रिगसाच्या आत्म्या बसून 20 आनी 4 वर्सांच्या जल्म दिसा संदर्भी मीस पेटयता. लविता ग्लेन साल्डाना पवित कालदवाडो. देवदीन आलिस डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. फ्रांसीस कुटिनो सांजूद वाडो. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची मागणी त्या सवां सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करुया. सोमयाची मजर कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. पुनर्जीवन जाले आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. मोगाचनो देव बरो दीस दिवंक तुमकां सुमेस्ता. साध्या काळाच्या 30व्या आयताराच्या तशेंच सांजू तद्देवाच्या वार्षिक परबे संदर्भी सोलोन वरच्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाच्या देवस्तुते तुमकां सोमेस्ता हार्दिक स्वागत. आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या संभ्रमाचे प्रधान सेवक भोवमानादीक मॅक्सिम रोजारियो बापानो तुमकां मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. मागणे बरवोसो सोडोवचे हातेर म्हणल्या विशयाचेर आज नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी नियाळ करता. पापा फ्रांसिसान सांगलेले बरे मागणे आत्मीक जिविताचो स्वास. मागणे नांतर क्रिस्तांवांक जिवीतच ना. पवित्र पुस्तकाचेर नदर घालतना विविध काळार विविध बगेवून मनशांनी देवा कडेन मागण्या मारिफात संबंध दवरलेले वेळी तांच्या कश्टा दग्दा मदें परवशान जियोंक ती कशें सकली तें आमकां समजता. मागण्याक बोळ आसा
आतांचो पापा साहेब पापा लिओ 14 सांगता की केदींच मागण्याचें बळ कीळ तरान पळय नाकात, तर आमी दिसपडते आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी मागण्याक फावो तो जागो आनी वेळ दिवन आमची कुटुंबां मागण्याची केंद्रां जावन रुपीत करूंक आनी ताचो फळ जावन बरवशान भरलेलें जिवीत जियोंक जायसची कृपा आनी आदार सांजू तद्देवाच्या मजतेन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन आमी भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. सुमेलाच्या बॉक्सांनी हातां मागया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदूता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजळ्या सारून सांगता, मला चिंतून अनुसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदेवता देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. मैमेवान देवा सर्पदेदार बापा, सदांच तुजी भक्ती करून
आनी खऱ्या मनान तुजी सागरी करूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो निसाकी देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवर चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. रेपेदिमान आमेलाक आयलो आनी तो इस्रायलिता कडेन लढायेक देवलो. मोइजेन जोशवाक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी आमालेका कडेन लढाई करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकाटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिकाराचेर रावतलो. जोशवान मोइजेक सांगिल्ले प्रमाणें केलें आनी तो आमालेका कडेन झुजलो. मोइजे आरोन आनी होर दोंगराच्या शिकाराक गेले. मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली. हात सकला घालतना आमालेक जिखतलो. पूण मोइजेचे हात वळले देखून ताणें एक फातर काडून ताचे पंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी होरान ताचे हात उबारून धरले, एके कुशीन एकल्यान आनीक कुशीन आनेकल्यान. अशें ताचे हात दिसबुडासर थीर रावले. आनी जोशवान आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेलें. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवकार. मुझे दोळे उबार पर्वताक पडलेता. थंय धांवले जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार. ताचे तावन येता म्हाका तुझे पाय आदलो निसरोंग बिना तुझो रंग तो दोगे दीस निसोना ना इसेले चाराज्ञा नीदना जेमना. सर्वेस पोरान रचना सर्गानी संसार. ताचे धांवन येता म्हाका आदार. सर्वेस पोरान रचना सर्गानी संसार. ताचे धांवन येता म्हाका आदार. सांव पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाच्या पुता, पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मनलेल्या सांगतींनी विश्वास राव. कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणांतावन पुयत पुस्तकाची जणवाय तुवें जोडलाय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या बवर्त मारिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवेचें भांडार तें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलें सगळें पुयत पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टोवंक वा सुखी तितूंक
आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन बऱ्या कामांक तरबेज जाता. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायड अधिकाराची आण घालन हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गजय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सोसणिकायेन तांकां बेस्टोवन तेदून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. देवाचे उतर जिव्याने क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले आत्रेक आनी चिंतना परकिता तसेले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. तुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दैर सुकय नासता सदांच मागणें करचे म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली. एक शारांत एक निर्ती करता आसलो. देवाची बिरान जावं मनशाची परवा जावं ताका नातली. त्याच शारांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करण म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यान निती करत तिका कानूच हालयना जालो. पूण आखरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखीना करें. तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत कर दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव कातेली. उपरांत सुमयान म्हळें, त्या खोट्या निती करतना कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीक घडाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत कर दितलो. तरी मनशा पळय येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचें उतर. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय मगाच्या भावा भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, मागणें बरवसो सडयता म्हणल्या विशयाचेर तोडो नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा. हें वरस बरवशाचें वरस म्हणून आमी जायतीं कार्यक्रमां मांडून हाडल्यांत. आनी हाच्या सांगाता आमचें मागणें तें आमकां बरवशाचें जावं दी म्हूण आमी आशेता. थोड्यांनी म्हज्या लागीं आनी तुमच्या लागीं जायते पडे सांगलें आसा. आमी जायतें मागलें, कितलें मागणें केलें तरी कांय प्रयोजन जालें ना. कितलीं मिसां दिलीं, आंगवण केली, सबार पोन शेताक आमी गेल्या पूण मागलें मेळना.
हे कित्याक अशें घडटा म्हणून आमच्या लागीं सबार जाण विचारतात. देव आमची मागणी आयकता गे, देवाक आमचो हुस्को आसा गे, असलो दुबावूय जायते फावटी लोकांनी उसारलो आसा. दुसऱ्यान लोक आजकाल विविध जाग्याक धांवता, थंय हांगासर अजापां घडटात. कोण एकलो ब्रदर गूण करता खंय, फादराक गूण करता खंय, आनी पिडेस्त उठोवन चलतात खंय, शेजारच्या मनशाची पिडा गूण जाता खंय. अशें जाता म्हणून तांकांय कांय अजापां जायना जाल्यार, असर्यां जायना जाल्यार तवळ मनीस निराश जातात. मगाच्या भावा भयणीनो, जर आमी मागणें कितें म्हूण स्पश्ट समजलें जाल्यार आमच्या जिवितांत बेजाराई निराश भोगूंक साध्य ना. कित्याक आमच्या चलत्या जिवितांत मागणें म्हळ्यार मागचें म्हूण अर्थ, विचारचें म्हूण अर्थ. कितें विचारचें? वस्तू संगती संवसाराच्यो हें सक्कड आमी विचारचें. देखून असल्या चिंतपान आमी मागता जाल्यार आनी आमी पुणशेतां वेता जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां जायते फावटी निराश, बेजाराय आनी सलोनी आसतलीच. देखून पयल्या सुवातेर मागणें म्हळ्यार कितें तेनूच संगती हांव मोठ्यान सांगता. पयल्या सुवातेर मागणें म्हळ्यार देवा लागीं आसचो आमकां संबंद. जर हो संबंद आमी आसा करिना तो वळो आमचे मागणें व्यर्थ. आनी हो संबंद एका घडयेन एका वर्सान जावचो न्हय. आमच्या मनशा जिवितांत आमी एका मनशाक पातयेनेचे विश्वासाचे केदाळ जाता. एक फावटी पळोवन तो मनीस आमकां विश्वासाचो जायना, पातयेनेचो जायना. बगार त्या मनशा लागीं सबार फावटी उलयल्या उपरांत, साळावळ केल्या उपरांत आमचो संबंद तो आनी चड आमी घट करता. आनी त्या मनशाचेर आमकां विश्वास वा पातयेनी येता म्हणसर तो आमकां लागशिल्लो जायना. केन्ना तो आमकां विश्वासाचो जाता, ताचे उपरांत आमी ताच्या लागीं कितेंय सांगूंक कितेंय करूंक तयार. देखून देव कोण म्हूण आमी जाणाव जाल्यार ताचे लागीं आमकां संबंद वाडटा. कोणें म्हाका रचला, कोण म्हाका पोसता, कोण म्हाका सांबाळटा, कोण म्हाका ताच्या उदारपणान दिता, तो देव कोण म्हणून आमी समजल्या ताच्या चड ताका आमी अनुभव केलो, त्या दाळा आमकां देवा लागीं संबंद सरता. देखून आमचें मागणें कशें? परण्या सोल्ल्यांत तोबियास म्हणलो, देव भिरांतेचो आनी मागण्याचो व्यक्ती आसलो. आनी ताणें देवा लागीं मागणें केलें, सादें मागणें. आनी काजाराच्या आदल्या राती ताणें मागलें तें मागणें भोव अपुरबाचें. सुम्यातय ताचो संबंद, विश्वास आनी चड करचें. स्वार्था खातीर, आबलेसा खातीर तो मागणें करिना. बगार देवाचें नांव वर्तें जावं आनी हाचे मरेफात ताका शांती समाधान लाभोवंक तो मागता. दुसऱ्यान मागणें म्हळ्यार देवाक आयकुचें. चडांत फावटी कितें जाता मागणें म्हळ्यार आमी उलोवचें, उतरां घडये घडये जायतीं उतरां, पूण कोणाक आजकाल आयकूंक नाका. जावं कुटुंबांत, घरांत, इगर्जेन आमकां सगळ्यांक उलोवंक जाय. कोण उलयल्यार मोदें दाय करून ताका आनी इल्लें उलोवंक आसा आमकां. देखून मागणें म्हळ्यार आयकुचें. थोडो वेळ मौनपणांत आमी करचो. जावं आमी इगर्जेक वेतना, सक्रामेंता मुखार वेतना, ह्या शांतपणांत आसतना देव कितें आमच्या लागीं उलयता, तो कितें आमकां सांगता, पवित्र आत्म्याचो ताळो कसलो. जर आमी तें आयकलें जाल्यार देव कितें आमकां सांगता आनी त्या प्रमाणे आमकां करूंक साध्य जातलें. देखून आमच्या जिवितांत थोडो वेळ आमी बरें विंगड करसूंक जाय. मौनपणांत, शांतपणांत देव उलयता. आवाजांत मात्र न्हय, पूण शांतपणांत आसा म्हणून आमकां परनो सल्लो आमकां जायते कडेन सांगता. आनी तिसरें मागणें म्हळ्यार देव कितें सांगता तें आमी करचें. मागणें आमचें सगळें जिवीत न्हय, पूण आमच्या जिविताचो एक वांटो मागणें. हें उडासान दवरचें आमी. आमच्या जिविताचो एक वांटो मागणें. आनी ताचे उपरांत कितें आसा हेर देव कितें आमकां सांगता पवित्र सभे मरेफात, पवित्र पुस्तकां मरेफात, वडिलां मरेफात आमकां सांगता तें आमी मोगान करचें. आमची खुशी न्हय, बगार देवाची खुशी आमी जारी करची. देखून मीस जाल्या उपरांत खंय एका फिरकेजेन गाराटो जालो, खंय फिरकेज गवळी पारिशादे मीस जाल्या उपरांत आनी तवळ विचारलें, हें मीस खाल्याक आमी भेटयल्लें. सगळे मीस
मिसा वेळार कुमगाराच्या पयले सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या सांगमळे शांती तुमकां दवरता मुजीस शांती तुमकां दिता म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी आमेन म्हळें आनी मीस जाल्या उपरांत गालोटो जालो. जर अशें जाता जाल्यार आमी देव कितें सांगता तें आमी पाळिना. देव सांगता आमी ताचे प्रमाणे पाळटा जाल्यार आमी बरोवशाचे व्यक्ती जाता. मगाच्या भावा भयणीनो आमकां मागिल्लें कित्याक मेळना तें आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी मागिल्लें सक्कड आमकां मेळ्ळ्यार आमकां बरें जावच्या की चड वायट जाता. बरें जावच्या की चड वायट जाता. मनीस स्वार्थी जाता. तुमी पळया मनशाक कोणाक आबलेस आसा स्वार्थ आसा तो कशें हेरांक मस्तिता गी म्हणून. आमच्या परिसरांत पळया आमच्या गांवांत पळया कितल्यो कोर्ट केसी कितलीं झगडीं कित्याक स्वार्था खातीर. आपूण व्हड आपूण बळवंत म्हज्या लागीं सक्कड आसा देखून सक्कड देवान आमकां दिलें जाल्यार आमकां स्वार्थ सडटा आनी देवाचो उडास विसरता. दुसरें आमी दुबावान मागल्यार देव आमकां दिना. आमकां दुबाव देव दिता गी ना गी म्हणलें. देखून पळयत पुस्तक आमकां तो व्हड उडास करता. बरवशान आनी विश्वासान आमी मागिल्लें तो आमकां खंडीत दिता. आनी तिसरें आमकां मेळिल्ले वरवीं हेरांक वायट करता. हंकारान आमी हेरांक मस्तिता देखून आमकां बरेंपण जाल्यार आमी ताचो परिणाम हेरांचेर वायटाक वापरता देखून आमकां मागिल्लें मेळना. आनी चवथ्यान आमकां त्या वस्तूची गरज आसना. आमी मागता जावं पुरो पूण तें आमच्या स्वार्था खातीर. पूण जाय की आमकां कितें गरज आसा तें देव लाभयता. आनी निमाणें आमी मागिल्लें तें देवाच्या कुशे प्रमाणे आसल्यार तें देव आमकां दिता. जर देवाच्या कुशे प्रमाणे ना देवाक खुशी ना देव खंडीत दिना. देखून किर्तनकार म्हणटा देवान खुशी वेल्या शिवाय मनशान बांदचें सगळें व्यर्थ. खंयचें काम आमच्या पंथा पावना तें देवाकी खुशी ना म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. देवाच्या खुशे प्रमाणे आसलें आमकां तें मेळटा. तर आमी कशें मागा जाय हो गरजेचो विशय. आमी कशें मागा जाय. आयची सुवार्थ आमी आयकली. आयच्या सुवार्थेंतल्या एका विधव स्त्रीची काणी आमी आयकली. तिकाय तिचो एकलो शेजारी सदांच दोस्ता म्हणून ती निती करतारशीन गेली जजा करशीन गेली आनी ताच्या लागीं वचून म्हणाली म्हाका एक नीत कर दी. आनी तो वळो तो निती करता म्हणालो आपणाक तुका नीत कर दिवंक जायना. पूण तो वळ आनी परत ती परतून ताचे जरशीन गेली. ताका विरार करूंक लागली. आनी तो निती करता कितें म्हणालो निमाणें तिणें विसारिल्लें म्हाका करूंक जायना जाल्यार तिची विराराय सोंसूंक तांगा नासतना हांव तिका नीत करून दितलो. मगाच्या भावा भयणीनो आमी मागचें एका घडयेक एका दिसाक न्हय. आमचें मागणें तें निरंतर जाय जाय. आनी आमी मागता आसतना आमकां कन्विक्शन जाय जाय. कन्विक्शन म्हळ्यार आमी समजून हट धरून म्हणलें बरी मागा जाय. थोड्यांनी म्हाका म्हणलें आसा मारेकार पीड आयिल्ल्या वेळार आमी मागचें कशें आमी आकाश उक्तें जावचें बरी मागा जाय म्हणून. आकाश वा सर्ग उक्तें करून देवाची बेसावांतल्यान देवा जाय देखून तशें आमी मागा जाय. निरंतर कळमेत नासतना आमी मागोवंक जाय. आमकां सगळ्यांक सरकारी दफ्तरां वचून अनुभव आसा. तुमी पंचायती गेल्यार टावन पंचायत कॉर्पोरेशन मोडाक गेल्यार तुमची कामां जाय जाल्यार कितले फावटी वचाचें. आज एक गेलो फायल कान घेवन थंय येताना तो मनीस ना. दुसऱ्या दिसा तो मिटिंगाक गेला. तिसऱ्या दिसा गेल्यार तो रजा. आमी सोडटांगी सोडना परतून आनी परतून आमचें काम जाय जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसांत ह्या विधो स्त्री बरी आमी करी जाय. परतून आनी परतून आमी वचा जाय. आनी आमी येता कित्याक आमचें काम जाय जाय. मागणें म्हळ्यार तशें एका घडयेन एका दिसान तें मेळ्ळें म्हणून न्हय. बगार आमी निरंतर रितीन मागा जाय. परण्या सोल्ल्यांत निरंतर मागणें करच्याक थंयसर आमकां थोडे दाखले आसात. आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत मेळटा जाकोबान देवा लागीं बेसांव मागच्याक तो झगडलो. देवाच्या मनशान जाकोबाच्या पेंकडाक खोट मारून ताच्या पेंकडाची कीळ सुकयली. तरी जाकोबान सोडलें ना. आपूण चलवलो आपूण अस्क जालो म्हूण. पूण जाकोब तो म्हणालो तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय
हांव तुका वचोंक सोडचो ना. सगळी रात तो जाकोबाडे झगडलो आनी जाकोबान त्या देवाच्या मनशाक सोडूंक ना, म्हळ्यार देवाक ताणें सोडूंक ना. म्हजेर बेसांव गेल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना म्हणालो आनी ताका बेसांव मेळ्ळें. मार्काच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत एक तावन मुखल्या वळेरेंत कानानगान स्त्रियेच्या दुवेच्या देवसाराक दवंडायल्लें घडीत आमी आयकता. ती कानानगान स्त्री आन बाबार्ती आपल्या दुवेक देवसार लागला देखून ताका दवंड जाय म्हणून जेजू लागीं ती आयिल्ली. ती एक आन बाबार्ती आनी जेजून तिका म्हळें भुरग्यांचो उंडो खाण सुन्यांक दिवचो सारको न्हय, म्हळ्यार हांवें तुका गूण करूंक म्हाका कांय संबंद आनी ऑब्लिगेशन कांय दो ना. पूण ती स्त्री परत आनी परत ताच्या पांयांक पडोन परत लागली आनी तिणें कळमीत नासतना परतलें देखून जेजून तिका गूण केलें, तिच्या दुयेचो देवसार दवंडायलो. मार्काच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा 2ऱ्या अध्यायांत आर मारल्या व्यक्तीक जेजून गूण केल्लें घडीत 6 जाणां मनशांनी आरिगाराक पाक्यात तावन सकला दवयलें. मुख्यान लोकांची खेट आसली देखून भितर रिगोवंक जावना, तरी तांणी तांचे प्रयत्न सोडूंक ना. आमी कितें करता, आमकां जायना जाल्यार थंयच रावता, पूण ह्या 6 जाणांनी सोडूंक ना. वयर तावन ताका सकला दवयलें आनी जेजून ताका गूण केलें आनी म्हणालो व्हरतो तुजो भावार्थ. त्या मनशाच्या भावार्था लागून आरिगारा गूण केलें. मगाच्या बाबा भयणीनो, देव मनशांनी ताका विराराय केला देखून तो दिना, तें आमी उडासान दवरचें. बगार मनशाचो मोह करता देखून तो दिता. हें सांग पावल बोवा परबेन आपल्या पत्रांत सांगता. तो तिमोथीक बरोवन म्हणटा, तुजो उडास हांव काडटना देवाक हांव हर एक पावटी अर्गां दिता आनी सकाळां पासत हांव मागता. म्हूण धरून तो कोलसेकारांक बरयल्या पत्रां म्हणटा, तुजे खातीर मागचें हांवें रावोंक ना. निरंतर मागण्याचें भंडार कितें, तें जावन आसा मोग. देव कित्याक आमकां दिता, देव आमचो मोग करता. आमची विराराई सोसूंक जायनासतना मात्र तो आमकां दिना. ताच्या की चड तो आमकां मोग करता देखून ताच्या मोगाचो गुर्त जावन आमी मागिल्लें तो आमकां दिता. देखून आमी मागा जाय, दुरसोन आनी पुरपुरण न्हय, बगार आमी कालत्या काळजान आमी मागोवंक जाय. तर आमी मागिल्लें देव आमकां दिता खंडीत. पूण एक चिंता मात्र आमच्या मोदी उडासान दवरूं जाय, देव एक मॅजिशियन न्हय वा तो एक ATM मशिनी न्ही. आमी सडावत चिंचे मागतना आमकां मेळाचंय, म्हळ्यार देव रेडी आसा थंय दिवंक म्हणून. ATMांत गेल्ले सना पयशे काडटात, असलो देव आमचो न्हय. हें चिंताप आमचें सारकें करून घे जाय. देव तसलें मागणें आमचें आयकना, पूण देव आमचें मागणें आयकता आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां तो दिजे जाल्यार कितें आमी सकट करीत जाय. पयल्या सुवातेर आमी काळजा मनान ध्यानान आमी मागा जाय. आमचें मागणें तें सादें जाय जाय. 2 जण देवळाक आयिल्ले, फारिजेव आनी पब्लिकान, आनी कोणाचें मागणें देवान आयकलें, पब्लिकानाचें मागणें आयकलें. तो सादो काळजान मागलो, आपणें सूख केलां, आपूण पातकी म्हूण तो वळखलो देखून देवाक ताचें मागणें भोव चड मेसवलें. देखून बायल्या देखीचें लोक पळयता, पाद्रा पळयता, आनी कोण पळयता, टीव्हीर येता, देखून असलें मागणें तें देवाक मेसवना. बायलें आडंबर जाय, पूण ताच्या की चड आमच्या काळजांत तावन आमी मागिल्लें देव आयकता. दुसरें, आमी मेळटा म्हणल्यार बरवशान मागा जाय. आमकां तें खंडीत मेळटलें, आमी सोडचें न्हय आमच्या प्रयत्न की आमकां कितले फावटी मागणें केलें, कितले फावटी म्हळें, कितलें विचारलें, देव खंय आसा. अशें आमचें मागणें तें देवा मुखारी पावना, आमकां फायद्याक पडना. तिसरें, गरज आसचें आनी वायटाक कारण जायना तसलें आमी देवा लागीं मागोवंक जाय. आमचें सादारण एक मागणें आसा, तुमी हांगाचेर रयत म्हूण चिंता, आमी पावस येवंक आनी पावस रावंक मागचें आसा. वता सारकें केदाळ आमी मागचें पावस येवंक दी म्हणून, बरो पावस येवंक दी म्हणून, आनी तरे फावटी पावस नाका म्हणून. हें कोणें मागचें, रयतांनी पावस जाय जे म्हणचें, आनी त्या बिजनसमॅनांनी पावस मार्ग दिगेच्या तांणी पावस येनाका म्हणचें, तांचें वस्तू सेल जायना पावस आयल्यार. देवान कोणाचें मागणें आयकोवचें. देखून आमी जाय जाताना पावस येवं दी, पावस नाका, हें आमचें चिंताप. पूण देव सक्कट जाणा,
बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी तो एकच रितीन पावस आनी वत धाडटा हें आमकां कळीत आसा. देखून स्वार्थाचें आमचें मागणें जावं नजो आमी उसरता वय, पूण देव जाणा आमकां कितलें खंयचें बरें म्हणून आनी त्या प्रमाणे तो दिता. थोडे फावटी तें आमकां बऱ्या पडटा वा वायटा पडटा, पूण हेरांक तें उपकारता. आनी चवथें आमचें मागणें देवाची खुशी आमचें तें जारी जावं दी म्हूण आमी मागा जाय. आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत आमी हरये फावटी म्हणटा आमची खुशी न्हय, देवाची खुशी. देवाची खुशी कितें म्हणल्यार आमी समजल्यार ती जारी जाताना आमकां स्विकार करूंक साज जातलें. मस्त जाणांक पिडा येतात, जायत्यो मारेकार पिडा आयली घडितां आसात, आनी त्या वेळार कितें जाता आमी कंगाल जाता, निराश जाता आनी आमी मागता आनी आमी कितें म्हणटा देव खंय आसा, देव कितें आयकना म्हणून. पूण आमी सोंसणेकाय कान गेल्यार देवाची खुशी कितें म्हळ्यार आमकां पिडा शिडा सोंसूंक साध्य जातलें. आमी माग जंय करपा पिडा गूण जावंक आनी ताच्या किसड आमचेर आयिल्लें आनवार तें निवारूंक. देव आमकां खांठ्यांत सोळोव करता आसतना तो आमकां वानो वा मोचे तो आमकां दिता. देखून आमचे वयर आयिल्ली पिडा येना काय म्हणचें न्हय आनी दुरसोवचें न्हय, बगार आमचे वयर आयिल्ले आनवार वा पिडा शिडा ती गूण जावं दी, पयस वचों दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. आनी निमाणें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागता आसतना नितळ काळजान मागा जाय. कुश्टेपण खोटेपण मोसोर मनान दवरून मागोवंक जायना. हेरां खातीर वायट आमी मागोवंक जायना. आमी कालत्या काळजान मागा जाय. किर्तनकार म्हणटा देवा तूं हे कालतें काळीज केदींच तिरस्कार करिनाय. देखून कालत्या काळजान मागलें सादें मागणें तें देवाक चड मेसवता. असलें मागणें मात्र आमच्या जिवितांत बरवसो सोडयता, आमच्या जिवितांत तिरासान सांबाळूंक उपकारता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या मागण्या मुखांत आमी बरवसो कंगाल जावचें न्हय. ह्या दिसांनी जावची जायतीं घडितां जावं आमच्या कुटुंबान आमच्या परिसरान ती आमकां देदस्पर करतात, कंगाल करतात. तरी आमच्या मागण्याचें बळ हाचे वयर जैतवन जावं दी आनी ह्या मरिफात सुम्याचें आशिर्वादां बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवं दी म्हणून मागया. त्रिएक देवा थंय आमचो बाबार्थ परगट उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वदरा बाप तो सर्वांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सरस्तु सरस्ता आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळावरी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवातावन उसरलो करो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्वस्तु केल्यात आम्हा मनशां पसत आनी आमचे सडवणे पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं हांव काय मरेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पांच पेद्रकाल ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो निश्फला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दंडोतावरी स्थाप पारले देव सभे सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्त्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. जेजून म्हणला मागा आनी तुमी घेतल्यात. सुम्याच्या ह्या उतरांचेर पातयेनी दवरून सर्व आमची मागणी आनी प्रार्थना सर्वेस्परा बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा लियो 14 तशें तांच्या मार्गदर्शनाखाल वावरच्या समेस्त गोवळ्याचेर याजकांचेर धार्मिकांचेर आनी लायक भावार्थांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. मागण्याच्या बळान तांणी तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांचे ताबेन आसच्यात लोकांक सारकें मार्गदर्शन दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक.
आमच्या देशाचे आडळते सोलोवन वरच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर बरी योजना रुपीत करून निस्वार्थपणी ती कार्यगत करूंक वावरूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवा समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्राळाचेर तुवें निरंतरी वतुल्ल्या सर कुरपे बेसांवा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पुंतळार येवच्या समेस भक्तिकांक ही तुजी बेसांवां आशिर्वादाची कुरपेची जर म्हणलें तांणी समजून त्या दिशेन तांचें जिवीत रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे शिडे वरवीं कश्टूंच्या सर भक्तिकांक तुज्या पांयतळा समर्पिता. तांचे सर्वांचेर तुजी काकुलतेची नदर घाल. तांच्या जिवितां मागणें तांचे हातेर जावन घेवन ओडा दर्यान आनी उर्बेन जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुंतळार सेवा दिवन मरणाद्वारे ह्या संवसारी जिवितान आदिवस मागून तुज्या राजान विशय घेवच्या समेस्त याजकांक धर्मिकांक तशेंच भक्तिकांक तुज्या राजान घे आनी तांकां सर्गीचो हाना निरंतर भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. म्हणल्यार सोम्याच्या ह्या उतराचेर विश्वास दवरून आमी सर्वांनी मागण्याची मनशां जावन आमच्या तशें हेरांच्या जिविताक उजवाड पावोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्तीक बलिदानांत वांटिली जावच्या आमी समेस्तांनी एवकरिस्त एक श्रेश्ठ मागणें म्हणलें जाणा जावन दिसपट्ट्या जिवितांत एवकरिस्ताक फावो तो स्थान मान दिवन एवकरिस्तीक केंद्रीत मागण्याचे व्यक्ती जावंक जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरं मावन रावन आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या देसां बसत मौनपणी मागया. सर्व पद आनी ससनाच्या देवा आमी येदोळो सव सारली आनी काळज आसली मागणी तुका आमी भेटयता. तुज्या पुता जेजू मरिफात तूं आमकां आशिर्वादीत करताय आनी ताचे मरिफात पवित्र आत्म्याक आमचेर तूं धाडताय. आमी हर एकल्यांनी तुजे लागीं कलतेपणान मागणें करूंक आनी प्रत्येक सावन तुजी सुखुशी आमच्या जिवितांत समजून घेवंक आमकां गरजाची कृपानी आदार लाभय हें आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन.
तुझ्या पायांतळी मी तर जाऊच्या आकाशी आमची काळजा मेळी गे माता तुझे लागी पाती निर्वागी गे माता तुझे लागी पाती निर्वागी म्हज्या बोंडान आमचें बलिदान सरपदी देवा बापाक मानता असलें जावन न्हू मागात हेंच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रतेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुजे सेवेक बटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें विंगड कर आनी अशें आमचें जिवीत जावं निर्मळ जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदान सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणावरीं सोडली आमकां पातकांतली आपल्या पुनात्मन जिवानपणान जिखलें आमा सुमेस्तान जिवी सस्नाचें आपल्या महिमेव सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशयन स्मरांत सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पास समार्पणची.
तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ती कराचें हें रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good परगटूया. सम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पण जीवन पण आम्ही पकडता तुझ्या येण्याक सम्या जिसू बापा जेजूच्या मरणा स्वामी पुनर्जीवानपणा स्वामी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सोची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूण रगा सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सोबरू असो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामोरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दे आनी सांगता तुजी माई मागाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें मागणें सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो वरास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बदस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दयाकण्या जिवितांत सवस्थकाय आनी समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानच रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पथकांतली सुटय आनी सराकातांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कुडान सांबाळ. तुजे तारा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे काम करतेले आमची
पळया हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या पवित्र जेवणागा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पुणच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कोडरकात आमकां सस्नाच्या जिविताक समज. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हणून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. जुबले वर्साचे मागणे सांगत आमी उबे रावन तो म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावाते तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रे परास जागृत करूं. तुजे कृपा आमकां ताका नासतना सुवातेचें बी पोषण करतलें जावन रुपांतर करूं. नवो सर्ग आनी नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरोवशान मनशाक आनी सगळे सृश्टेंतय थंय बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली, तुजी महिमा ससना पळजळटली. जिबलेवाचे कृपा बरवर्षाची यात्रेक आंगवन आसच्या आमचे दे सर्गींच्या दिरव्या दिवशी आमचे अत्रे नवे करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सोडवंदाराचो आनंद आनी समाधान पासारूं. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका जावं सदांकाल महिमा आनी वगडाप जावं. आमीन. सुमेस्त आमी बसया. ಕೊಳೋನ್ಯೋ ಅದ್ಲೇ ತರಮಿಸಾಚೆ ಜೋಮದಲ್ಲೇ ಇಸ್ಮೋಲ್ 9487 रुपये तुमच्या उदारमना तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती सोलून वेल्ली श्री संघटनेच्या सांड्यांनी तांकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं. आज जावन वार्षिक फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे नोवेनाची सुरवात आमी केल्या. तेरेगोन आज देवस्तुती सोलून वेल्ली श्री संघटन तशेंच जेवणाची मांडावळ वेलंकणी वाडो आनी श्री संघटनेन केल्या. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या सोमारा बुधवारा म्हणजे फाल्यां तशेंच बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रार आनी शनिवारा सकाळीं 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. नोवेना दिसाची देवस्तुती आनी जेवणाची मांडावळ येदोळसो तुमकां कळयल्या त्या प्रमाणे सहकार दिवचो. येवच्या मंगळारा 21 तारखेर सामुहीक काजारांचो संभ्रम. त्या दिसा मीस सकाळीं 9:30 वरार आसतलें. भोवमानादीक मॅक्सिम नोरोन्ना विगा जेराल बाप मंगळूर दिएसीस मिसाचें बलिदान भेटयतले. उपरांत व्हडल्या जुबली हॉलांत काजाराचें कार्य आसतलें. सगळी जबाबदारी त्या दिसाची श्री संघटनेनी SVPच्या सांद्या. जेवणाची जबाबदारी मनीस वाल्टर डिसोजा, जॅक्सन साल्डाना, जॉयल डिसोजा. जेवण वाडोवंक 100 वाड्यातावन 100 कावंटारां. डेकोरेशन मनीस अरुण डिसोजा. येवसो आयतार कोंप्रेसो आयतार संजेर 4:30 वरार ओजासो पुरशांव. त्या देखून आमी बिरगसगरांनी सगळ्यांनी ह्या फेस्ताक तयार जावन ओजी हाडूंक आसात. 4:30 वरां भितर पक्षिकेरे पेंटेन आमी सांगाता मेळचें आनी थंय तावन इगर्जेक पुरशांव. 5 वरार मिसाचें बलिदान मनदी बाप लिओ लसरादो कार्यदर्शी काथोलीक विद्या मंडळी हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. मिसाच्या अखेरेक नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी एवकरिस्ताचो पुरशांव आनी ताच्या उपरांत जमलेल्या समेस्त भक्तिकांक चिकन बिर्याणी कबाब जेवण आसतलें. त्या देखून तांतूय सकाळीं वांटेली जावंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच 27 तारखेर सोमारा दिसा बेस्पाचो संभ्रम संजे 6 वरार मिसाचें बलिदान. ताच्या उपरांत नोवेन चेरेलाचो पुरशांव आनी त्या दिसाय सकड भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. 28 तारखेर वार्षिक परब सकाळीं 8 वरार सादे मीस. 9:30 वरार निवृत्त गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल्सो हांकां आमी हांगासर स्वागत करतले. 9:15 वरार तावन वाती बांदतले. 10 वरार पेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. मिसाच्या अखेरीक परत प्रमुख स्पॉन्सर दिल्यांक वाती बांदतले आनी निमाणे बेसांव जाल्लेंत सकड भक्तिकांक 1,500 लोकांचें जेवण त्या दिसाय आसा जुबले हॉलांत. त्या देखून सगळ्यांनी ह्या जेवणांत वांटेली जावंक आसा म्हणलें उडासान दवरचें. आनी तशेंच 29 तारखेर सांजेर 6 वरार इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार बलेच्या पार्का त्या पंगडा तावन अरविंद देवदास कापिगाड निर्देशन
अभिनय केल्लो नाटकां येन्नाने खाते वो ड्रामा आसा त्या देखून ताकाय तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटा त्या देखून मोगाचे न्हू जशें फाटल्या दिसांनी आमी हाताक हात दिवन सांगता वावर केला मुखल्या दिसांनी आमी सांगता हाताक हात दिवन वावर करया पिरगजीच्या वार्सक ग्रुपान केदाळा पुरो कामां आसात कितें कुमोक गरज आसा तें गेल्ल्या वेळार वा वाड्याचे गुरकारनी तुमच्या ग्रुपान तुमकां सांगल्ल्या वेळार हांगासर येवन आमी रांदपाक जावंक बरो इतर कुमो करूंक फुडें येवचें तरी करून तुमचो भरपूर सहकार ह्या दिसांनी हांव हांगासर आशेतां आज संजेर 5 वरार फेस्ताक तयारी जावन लितुर्जी अभ्यास आसा तरी करून जे कोणाक लितुर्जी आसा तांणी 5 वरार हांगासर येवन ह्या अभ्यासान वांटेली जावचें प्रस्तावन सामुहीक काजार दिसा प्रस्तावन स्टेला कुटीनो सांजूद वाडो श्री संघटान पहिले वासाप न्हवऱ्याचे एका न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक दुसरे वासाप आनी एका न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्या कीर्तन वीरपिंडो पवित्र काळजो वाडो बवर्तची प्रार्थना 4 दोगां न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक जेरी कुटीनो SVP सांजूद वाडो मार्गरेट साल्डाना SVP मादा तेरेजो वाडो कुंप्रीच्या आयतरेची लितुर्जी प्रस्तावन लुसी डिसोजा पवित्र काळजो वाडो पहिले वासाप डॉल्पी मिरांदा मार्दा तेरेजो वाडो कीर्तन डॉन कुटीनो सांजूद वाडो दुसरे वासाप शैला एन डिसोजा वेलंकडी वाडो बवर्तेची प्रार्थना ऑस्विन कुटीनो सांजूद वाडो हेल्डा कुटीनो लानपूल वाडो शर्मिळा कुटीनो मादतेजो वाडो जॉन्सन मॅनेजर्स पवित्र काळजो वाडो शालन सांगतीस वेलंकडी वाडो विल्मा वेगस नित्यादार वाडो बेस्पा दिसा प्रस्तावन अर्शिता डिसोजा पवित्र काळजो वाडो पहिले वासाप चेतन रोड्रिगस मादतेजो वाडो कीर्तन आनसिका नजर मादतेजो वाडो दुसरे वासाप झीटा कुटीनो सांजूद वाडो बवर्तेची प्रार्थना सुनीता वासवालंगणी वाडो ॲस्टन अल्मेडा नित्यादर वाडो सुनीता डिसोजा लानपूल वाडो संदीप कुटीनो सांजूद वाडो प्रिया मिरांदा मादा तेरेजो वाडो निस्विटी पिंटो पवित्र काळजो वाडो पेस्ता दिसा लितुर्जी प्रस्तावन शैला डिसोजा उपाध्यक्षीन वेलंकणी वाडो पहिले वासाप स्टीवन कार्नेलियो दुबई कीर्तन किशोर डायस मादा तेरेजो वाडो दुसरे वासाप सिल्विया डिसोजा पवित्र काळजो वाडो आनी बवर्तेची प्रार्थना जे कोण प्रमुख स्पॉन्सर आसात तांकां आमी वांटोवन दितेल्या त्या प्रमाणे अभ्यास आसतलो मोगाचे न्हू आज मुर्दोम दिल्ल्यांक जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्यांक आतां आमी मानाची वात वांटता आयचो प्रधान याजक मानादी बाप मॅक्सिम रोजारियो ही वाती दितेलो त्या देखून मुखार येवन ही वात घेजय म्हण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता मुर्दोम दिला सविता सिक्वेरा पवित्र काळजो वाडो जेवणाक आज स्पॉन्सर केला प्रमिळा लेनॉन आणि लिओन फर्नांडीस बचपे आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच जेवणाक उमो केला सुनील आनी सुनीता लोबो 20व्या तांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्नी गोळी तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची तशेंच जेवणाची मांडावळ केल्या वेलंकणी वाडो आनी श्री संघटन वेलंकणी वाड्याचे गुरकार तशेंच श्री संघटनेच्या अध्यक्षीन मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता विविध रितीने कुमो केल्या हरी एकल्याचो उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा आता आमी सगळां दिबी घालया सांजूद उतात देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोवन वचचे वांती वाटयल्या पदा तुमकांय देव बरें करूं आमचे पासत मिणती कर पात्रून सांजूता देवा आमचे पासत मिणती कर पात्रून सांजूता देवा आमचे पासत मिणती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाऊ बहिणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेव जुता देव सर्गराजांचे जुच्या जुवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोर विनंती करता सांजूदता देवानी सांग भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतींची जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया सुमियान जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोवड बाप तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका निधर्मदत्त जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागती आमी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता
तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरवी देव बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या बावार्ता उजेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेव जूत देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबाच्यो नवजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक मागणे. या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मदो जावन असलेल्या बगेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदारा सोमवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. मगचे न्हू दिंबेर आसल्या कडेन थंय एक घडी भर आमची सर ते सवा मागणी ह्या घडये सांजू दुता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांय तळा आमी समर्पण करून आमी मागया. सांजू दुता देवाच्या मजतीन मागलेलें असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणल्यार बरोवशेन आमी हांगासर आसा. सक्कड भावंडांची त्या सवा ह्या घडये सांजू दुता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांय तळा आमी दिवया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवासां खातीर प्रायवंतां मालगडी प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंड आमच्या घरांनी आसली हर एकल्या खातीर सुमयाची दैवीक सकत कृपा सांजू दुता देवाच्या मजतीन तांच्या कुडींत वाळून दी. भलायके बरेपण तांकां लाभोवन दी म्हूण आमी मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर आनी विविध रितींनी ह्या पवित्र थळा सेवा दिवच्या दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर जायते दानी आसात. गांवांत परगांवांत बरें मन ह्या फेस्ता संदर्भी विशेष तरान ह्या पवित्र थळा थंय दाखयतात. हर एकल्या थंय सांजू दुता देवाची मजत मारिपात सुमयेची आशिर्वादां वाळोवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. आज सभा जननी प्रत्येक जावन तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या सक्कड भाव भयणीचे त्या सवां ह्या घडये हांव सुमयेच्या पांय तळा समर्पण करता. तुमी तांच्या खातीर मागा. मोगाचे न्हू आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमचे कश्ट बेजाराय दूख सगळें सुमयेच्या पांय तळा समर्पण कर. ह्या घडी आमी मागया. मोगाचे न्हू म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो बाबार्थ दंडोळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सदिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिफात आमकां लाभच्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितान घडच्या असर्या अद्भुतां खातीर आमी तसो उपकार आठोवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसूस. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसूस. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसूस. सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तान थाळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसूस. सर्वेस्परा तुज्या मनेरेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येसूस.
सुमिया सर्गींच्या बापाईच्या दिसा आम्ही ऐकले आमच्या भाऊ बहिणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्ती गजा जिनियत आणि आशिल्लो संतोष आणि समाधान फावो कर म्हणून आम्ही मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सुमिया सर्गींच्या बापा आमच्या लागी प्रत्येक मागणे विसरले जे त्या सवा आम्ही तुका समर्पण देता तुझी खुशी वयता ते सत्य सवा तू जारी कर म्हणून आम्ही मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सुमिया मोगळा बापा गावांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम पावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सुमिया दयाळ बापा भाऊ ते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवी जिवचे देणे फावो कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सरकार जरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सुमिया सर्वेस्परा आमची हरी एक कुटुंबां तुज्या पांय तळा समर्पण करतना हरी एक आमचे कुटुंबां मागण्याचे बोंदेरान जावन आमी रोपीत करूं मागण्याक आमच्या कुटुंबांनी प्रामुख्यता दिव आनी मागण्याचे मनशां जावन जिवंक आमकां कृपा दिव म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सुमिया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुतीचे माये नमनमच्या जीवामृताने प्रवेशा तुका मिळून मारता आणि परदेशी वेची पण काय या दुःखाच्या चाकणंद असता अस्कार सून आम्ही तुका दान करता तर तो आमचे शिकाये ते तुझे काकुचे दोळे आमचेर पडदी आणि या परदेशा उपरांत तुझे विजय सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोकळे तुला बी हांव कार्य मरिये भगवंती देवाचे महिमा बसतो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमच्या खातीर पिडेस्तांका ती प्रत्येक मागणी त्रिएक देवाक मान करतना त्रिएक देवाची मजत कृपा आमच्या कुडींत पिडेस्तांच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आमचो उसवात आमच्या तकलेचे दवर या घडी आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या तुवें धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशां जाईम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टाने आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साखर आनी साखनीचेर दाल दिश घाल तुवें रसल्यान हांगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकान नितळ जावन पिडेशिडेन लिंगून जावन वेगीन सत आनी भलायके दवरच्या क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावार्थ्याच्या बुजवण धरा तुझे मीत मे नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण उडे सदां शांत समाधानी सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी माना भेद पयस करून एकामेका काळजांत तावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गान दिवंक दी जो जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससना सर्वस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन मागू वागूं दुलो भयण तो तुमचेर आपली नजर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलो स्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले भासोने प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूंक तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बगसून भस्मन उडोवंक आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो
मोगचनो दिंबेर सव्या मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू संगता करसून सो भोव पवित्र वेळ जावन आसा तरी पण जेजूक आतां आमच्या मदें आमी स्वागत करया. गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपान तुनीस आसाय अवतारा काळीज म्हजे सगळेंच तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळें सर्वदा काळीज म्हजे सगळेंच तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळें सर्वदा देखून आपण साकून पाकूंक कसनासा एकच स्तोत्रांत तुज्या भावार्थीर मोसा देव सांगता तेंच भक्तीन सत्मानता हे सदाचे उतर सतस स्मरण मानता देव सांगता तेंच भक्तीन सत्मानता हे सदाचे उतर सतस स्मरण मानता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो स्वामी आमचो मेस्त्री आमचो बरो गोळी आमच्या मुखार आसा. येवकरिस्तांत ताका आमी सेवला आनी तोच स्वामी आमच्या दोळ्या मुखार उंड्याच्या रुपाक हजर आसा. ताका एक घडीभर आमी पळोवया. सश्टांग नमस्कार ताका आमी करया. ताणें म्हणलें, हांव तुमचें सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून. ह्या सुम्याच्या उतरांचेर विश्वास दवर. तो आमचें सांगता सदांच आसा. आमकां तो घटाय दिता, कृपा दिता आनी विशेश करून पवित्र आत्म्याची कृपा तो आमकां लाभयता. ह्या व्हडा पातयेन सुम्याक आमी आराधन करया. मगळा सुम्या जेजू तुका आमी ह्या वेळार आराधन करता, स्तुती दिता, अर्गां दिता. तुजें नांव आमी वाखणटा. देवाचो देव राय सोराय, आमचो मोगाळ इश्ट तूं ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. आमकां तूं पळयताय, आमकां तूं देखताय, आमचें मन तूं परकिताय आनी आमकां हर एकल्याक तुज्या गोपांत सांबाळून दवरताय. मोगाळा सुम्या जेजू आमच्या सांगाता तूं राव. प्रत्येक करून ह्या थोड्या घडयो तुज्या सांगाता करसूंक, तुज्या मोगान तुज्या साहवासान करसूंक आमकां तूं कृपा दी. तुका आमी आराधन करच्या मरिफात तुजी ओडवीक बिलकूल चडना, तरी आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. आमीच बऱ्या भलायकेंत रावता, आमी समाधानान जियेता. मोगळा सुम्या आमकां तूं सगळ्यांक आशिर्वादीत कर. सुम्याक आराधन करन आराधनाचें गीत आतां आमी गावया. जेसू मोगाळा जेसू दया
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू होगलाब तुका सुमयान जेजू होगलाब तुका सुमयान जेजू होगलाब तुका सुमयान जेजू होगलाब तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान हालेलुया 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 सुमयान आमच्या जिवितांत केल्ली असर्या विचुमितां सभार 10 जण कोडकार नितळ जाल्ले पोतांतलो एकलो मात्र सुमया सरशीन उपकार बाडूंक आयिल्लो तो वळ जेजून म्हणलें उरले 9 जण खंयसर आनी घरा गूण केल्ल्या वेळार तो उठलो आनी घरा गेलो आनी हें पळयलें सक्कड लोक देवाक वर्णूंक लागलो जेजून पिडेस्तांक मोन्यांक कुरड्यांक तोंट्यांक सगळ्यांक गूण केलें आनी हें पळयलो लोक सक्कड विस्मेत जालो आनी इस्रायलीच्या देवाक वर्णूंक लागलो म्हाका सुमयान जेजू आमी तुजे सरशीन आयल्या सबार उपकार तुवें आमकां केल्याय आमची पिडा शिडा तुवें गूण केली आमकां तुवें बरें मन दिलें नितळ काळीज तुवें दिलें सुमी आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक कितें गरज आसा तें सक्कट तुवें लाभयलें म्हळ्यार सुमया जेजू तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक तुका आमी अर्गां दिता तुमची जाप अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू येवकारिस्तां तूं खरोच हजार आसल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू सक्रामेंताद्वारे तुवें आमकां कृपा लाभयल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू जें सुतार तुवें आमकां लाभयल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू हर एका सक्रामेंतांत तूं आमचें तें आयिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया पवित्र आत्म्याची कृपा तुवें आमकां लाभयल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू दिसपट्टें तुवें आमकां पोशीत केल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू विविध मनशां मुखांतर तुवें आमकां आशिर्वादीत केल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आमची पिडा शिडा तुवें गूण केल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आमच्या विज्ञान वरांतान तुवें आमकां निवरायल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आमकां तुवें दिल्या बऱ्या कुटुंबा पासत अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्या आवय बापाय आनी भाव भयणी पासत अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्या बऱ्या मुखेल्यां पासत अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्या उर्बेस्त ह्या जागां पासत अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्या धर्मीक भयणी पासत अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्या बऱ्या मुखेल्यां पासत अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्या बऱ्या मनाच्या मनशां पासत अर्गां तुका सुमया जेजू सर आमच्या पातकांतान तुवें आमकां विंगड केल्ल्याक अर्गां तुका सुमया आमची पातकां बोगसून आमकां तुवें नवें जिवीत दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू हेरांक बोगसून तुवें आमकां बरें मन दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया हेरांच्या जेजू गरजां पळोवन तुवें आमकां कृपा लाभयल्याक अर्गां तुका सुमया तुवें जेजू आमकां लाभयल्या सर आत्मीक आशिर्वादां पासत अर्गां तुका सुमया तुवें जेजू आमकां लाभयल्या सर लौकीक बेसांव पासत अर्गां तुका सुमया जेजू सुमयान आमकां कितें बरेंपण केलां एक घडी बरो मूड आसा काडया फाटल्या दिसांनी फाटल्या म्हयन्यान फाटल्या हप्त्यान सुमयान आमकां कितें बरेंपण केलां विशेश उपकार आमकां मेळ्ळा प्रत्येक करून विज्ञान वरान अवघडांतले ताणें आमकां निवारला सर घडये सोडास काडया ताका आमी अर्घ दिवया सुमयाक आमी सकळात अर्घ दिवया उबे रावया सकड आमी सगळ्या काळजान सुमया तुका हांव नावाडटा तुजो उपकार बावडटा म्हणलें गीत आतां आमी सांगता गावया सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका तुका स्तुती तुका मंगळ तुका अर्गां तुका
आमच्या सांगाती काय मागणे ऐकात काय संतोष भय काय सुखा दुःखात आमच्या सांगाती काय तुका सगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुका सगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सुरल्या कळसां सम्या तुका न वाढता सगळ्या मनात तुझं मुक्ताने आळता तुका सगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुका सगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया 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 एक घडीभर मौन रावया आज तुमचे जोडया साजेताळा दोळ्यांचे दंप्या लुकाच्या अवंजलांत 17व्या अध्यायांत 5 वड आमकां सांगता शिसांनी जेजू लागीं कितें मागलें शिसांनी म्हळें सोम्या सडय आमचो बोवार्थ आनी तो वळ जेजू म्हणालो तुमकां बोवार्थ आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक हुमटून दर्याक वचून पड म्हणून तुमकां सांगून जातें मगाच्या बाबा भयणीनो ताका रुखान हुमटून दर्याक पडाचें जाल्यार आनी त्या उतरांक तितलो बोळ आसा जाल्यार कसलो बोवार्थ आमकां आसूं नजो जायत बोवार्थ देवाचें देणें देवान दिल्या शिवाय आमी तें घेवंक जायना पूण आमी मागा जाय कितें म्हणून मागा जाय सोम्या सडय आमचो बोवार्थ म्हणून तुमची जाप सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ तुजें उतर वाचूंक आनी नियाळूंक सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ मागणें करूंक सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ सर्गीची सता जना जावंक सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ सक्रामेंत आचरण करूंक सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ तुजें सुतार आयकूंक आनी नियाळूंक सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ बोवार्थ विरोध जाल्ली शिकोवन आयकूंक मेळटाना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ देवाचें उतर वाचूंक उपगोन भोगतना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ सस्नाचें जिवीत आसा म्हूण पातयेवंक कस जाताना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ बोवार्थाची सता अर्थ करूंक कस जाताना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ क्रिस्ती जिवीत जिवंक कश्ट मारतना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ म्हज्या भावाचे म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाळूंक कश्ट मारतना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ सूख समजून उपजातना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ हेरांक काल जावन चलोवंक कश्ट मारतना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ म्हजें सड सारकें म्हणलें चिंताप येताना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ कश्टां नश्टां संपडून देदेस्पर जाताना सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ फुडारा विशीं कांय समजनातल्या वेळार सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ हेरांक गुन्यांवकार करच्या वखता सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ हेरांक लुकसाण करूंक चिंतच्या वखता सोम्या सडय म्हजो बोवार्थ
वस्त्राची फारीकपणाची चिन्ह येऊनच्या वक्ता सम्या सडई म्हजो भावार्थ म्हज्या क्रिस्तांवपण अर्थ रायत म्हणून चिंच्या वक्ता सम्या सडई म्हजो भावार्थ रांचेर दुबावच्या वक्ता सम्या सडई म्हजो भावार्थ ठीक आयकोंक मेळच्या वक्ता सम्या सडई म्हजो भावार्थ पिडेशिडेक वळख जाताना सम्या सडई म्हजो भावार्थ म्हज्या विशांत सावे कीळ रितीन चिंतना सम्या सडई म्हजो भावार्थ जास्त मनशांनी म्हाका विकृत करताना सम्या सडई म्हजो भावार्थ तुझ्या कुटुंबाच्या सांध्यामध्ये सुख समजून येताना सम्या सडई म्हजो भावार्थ जास्त विशयान म्हाका अपाधैर्य भोगताना सम्या सडई म्हजो भावार्थ खंयच्या सर संगतीनी सोम्यान म्हजो बाबा सडयचंय म्हजो बाबार्थ आनी किसड गट आनी गोंड जायचंय खंयच्यान सगळ्यांत आमकां अपाधैर्य भोगता उणेपण भोगता खावजेनी भोगता जायना वा साध्य म्हणून भोगता त्या सक्कड वायटांत हांव वयर येवं दैरान मुखार वचोंक दैरान आमचे जिबेत जियोंक सत आसलें घट्ट रितीन उलोवंक सांगत आस हेरांक खंयच्याच रितीन नश्ट वायट लुकसाण करिनासतना रावोंक पवित्र पुस्तका विशयांतली शिकोवन अर्थ जायनातल्या वक्ता ती आनीकी चड शिकोवंक धैर्य घेवंक सोमयान आमकां आमचो भावार्थ सोडोवंक जाय देखून सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया सोमयाचेर आमी फाती येता कश्टां नश्टां विघ्नांत कश्टांची मोडां आमचेर आयिल्ल्या वेळार सोमया आमकां निवार म्हणून सोम्या लागीं मागया गव्यां गीत तुजेर हांव फाती येता जेजू मोगाडा तुजेर हांव फाती येता जेजू Hallelujah. 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 पण आसात जातात आनी दिंबी घालचें उरल्यानी बसचें. एफेसकारांक बरयलें पत्र 6:8 वळर. सर संदर्भांनी हेरां पासत मागा. तिमोथी बरयलें पत्र 6:6 म्हणटा आमी संवसार येताना कांयच घेवं येवं ना आनी संवसार सोन वेतानाय आमी कांयच व्हरचें ना. तर तुजे कायदे विश्वासपणी पाळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाताना कथा विनय आनी आक्षेपा विनय जिये. सुम्यान म्हणला मातेवाच्या वांजेला 7व्या अध्यायांत 7व्या वळेरीन म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें.
जर हांव मागिना जाल्यार कशें आमकां मेळचें, सोदिना जाल्यार कशें आमकां मेळटा, बडयना जाल्यार कशें उक्तें जाता, साध्य आसना. मगाच्या भावा भयणीनो, सुमया लागीं आमी मागा जाय, कळमीत नासतना मागा जाय. आयच्या सुवार्थेंत सांगले प्रमाणे दक्षिण नासतना, लज नासतना आमी मागा जाय. सुमी आमकां दितलो. सुमी ताका विराराय जाता, बेजाराय जाता म्हूण दिना, बगार तो मोगान आमकां तो दितलो. सुमयान आमचो मोग केला, देखून सुमया लागीं आमी मागा जाय. हांव थोडे इरादे आतां सांगता आसतना मौनपणी तुमी मागा, बाबार्थान विश्वासान मागा. पवित्र सभे पासत आमी मागया. आमचे बाबा साहेब लियो पवित्र सभेचें सुखान ताणें हातीन धरलां. सगळ्या संवसारा बरो आसच्या सक्कड लोकांक सुदारसून व्हरच्याक बरें शिकाप करी मावल्या पवित्र पुस्तकाची सतां परगडच्या ताच्या वावरान सुमी ताका तिरसान दिवनी म्हणून आमी मागया. आमच्या मुखेल्या पासत मागया, सामाजीक आनी धर्मीक आनी राजकीय मुखेल्या पासत बरें आडाळतें, बरें मार्गदर्शन ताणें आमकां दिवच्याक, निस्वार्थी ते जावच्याक आमी मागया. आमच्या राष्ट्राच्या सरसैनिकां पासत आमी मागया. जायते फावटी आमी हेरां पासत मागता. आमच्या राष्ट्राचे सैनीक विविध जाग्यांनी गडेर, तुमी जर काश्मीराक गेल्यात आनी हेर जाग्यांनी गेल्यात, त्याग सॅक्रिफीस करून जीव रिस्केर घालून आमच्या देशाचें रक्षण करतात. पुलीस सिब्बंदी जायती शिस्त सांबाळटात आनी हेर जायते जण आमकां रक्षण दितात. तांचे पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या पिढी आसतना प्रायज तांची सुमया मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जाण आमच्या घरांनी आसच्या विविध रितीने लांब काळाच्या पिढीन कश्टांच्या कॅन्सर, किडनी, डायलिसीस आनी हार्ट प्रॉब्लेम असल्या समस्यांक पिडेस वळो जाल्ली आमची भाव भयणी, तांची पिडा सुमयान गूण करच्याक, सुमयान तांकां आपूण गूण करच्याक आमी दोळे धांपून तांच्या पासत मागया. विविध वायटांक सांपडल्या पासत आमी मागया. ऑनलायन फ्रॉड ह्या दिसांनी जायते जण सांपडल्यात. जायते जण रीण व्हरतात, पयशे फाटीं दिनात. जायते जण बसावण्यो करतात पूण पाळिनात आनी हेर जायत्या समस्यांक वळो जाल्लीं साबार जाणां आसात. आमकां थोड्यांचीं नांवां कळीत आसात, थोड्यांची कळीत नात. असल्या सर व्यक्ती सुमया मुखार आमी दवरया आनी आमच्या पासत मागया. असल्या वायटाक आमी सांपडनाशें, हेरांच्या उतरांक, पयशांक, दौलतेक आमी बुलानाशें. बगार पवित्र पुस्तक सांगता नितळ आनी निर्मळचिनी आमी जियोवच्याक आमकांय सुमी आशिर्वादीत करून म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांनी कितें जाय, गिरेस्तकाय आसूंक पुरो पूण समाधान ना, बेजाराय आसा, कुटुंबाच्या संद्या मदें उलोवंक येना. आमची कुटुंबां हॉस्टेलांत जाल्यांत, सक्कड एका घरांत रावतात पूण कोणीय मनशा लागीं उलयना, फोनार दोश उलयतात. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचो मोग आनी मायपास एकवट आमच्या उतरांद्वारे, आमच्या करण्याद्वारे प्रगट करूंक सुमी आमकां आशिर्वादीत करून म्हणून आमी मागया. परगांवांत आसल्या आमच्या भवना पासत मागया. गल्फांत कांय पयशे वयतान पडनात, कांय पयशांची थैली थंयसर ना, कश्टांनी काम करतात, त्या वताक कश्ट जातात, एकसुरपणांत आसात. गांव भोंवडाचो मोग तांकां आसा. कुटुंबाक जायतो त्याग आनी सॅक्रिफीस गल्फागार परगांवांत आसले विविध जाग्यांनी काम करचे करतात. आमच्या फिरकसांक, आमच्या संस्थांक ते उदार रितीन उमो करतात. तांचे पासत आमी मागया. तांच्या एकसुरपणांत सुमी तांकां आदार दिवं दी, सांगात दिवं दी. तांच्या वावरांत तांकां सयत लाबों दी. तांचे सर इरादे जारी जावं दी म्हणून आमी मागया. या फिरगजेंत या पुनशता येवच्या आम्हा सुमेशां पासत आनी सर भक्तिका पासत आमी मागया. विविध त्या सवांक घेवन खंयसर आमकां सुरकां मेळटा, जैत मेळटा, बरेपण मेळटा म्हणून जायतो यात्रीक ह्या जाग्यार येतात. आमी आयल्या त्या उद्देशान सुमी आमकां सगळ्यांक हांगासर आयिल्ल्यांक आनी येवच्यांक सगळ्यांक आपूण गूण करून दी आनी ताच्या भक्तां सांजू तादेवा मरेफात तांकां मजत लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या गांवांत ह्या दिसांनी बरो पावस येता. एका रितीन बरेपण उदकाचो तत्व निवारता तरी आनी एका रितीन आमच्या कृशिकांक वायटी घडोवन आसा. साबार जण कश्ट जातात. तुमकां कळीत आसा पोपाळ ह्या बोटी बारी पावसा निमती वायट जालां. बेळ्याक येवन नर्स जालां. भातां आसल्या सगळ्यांक ह्या सगळ्याक परिहार सुमी आनी एका रितीन विविध रितीन वदक सून दिवं दी. एका रितीन नर्स जाल्लें
अनेक रितीनं बत्ती करून दिवनी म्हणून सुम्या लागी आमी मागया. आमच्या गांवांत अनितीक वळो जाल्ल्या पासत आमी मागया. विविध रितीच्या कश्टां सांपडल्यान आमच्या कामागारांक आमच्या घरा काम करतल्यांक आमी बरो सांबाळ दिवंक गौरवान तांकां चलोवंक दुबळ्यांक आमी केन्ना दिसता तिरस्कार करिना जावं दुबळ्या धाकट्याचें आनी तिचें दूख आमी पयस करिना जावंक आमी मागया. हांगासर सेवा दिवच्या सर आमच्या लायक मुखेल्या पासत ती मागया. ह्या फिरगेजेंत सेवा दिवचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार विविध आयोगांचे सांदे तांचे वडील सर संघटना हांगासर वावर दितात. प्रत्येक जावन ह्या पूण शेताक तवळ जाय आसली सेवा हांगासर दितात. फिरगेजकारांची सेवा ते केदींच आमी तिरस्कार करची न्हय. कितल्या वर्सां हांव हें पूण शेत जाल्या उपरांत फिरगेच्या लोकांनी सेवा दिल्या. तांचेर समेस्त तांचेर सुम्याचो आशिर्वाद पडोवन दी. तांच्या कुटुंबाक सर बरेपण लाभून दी म्हणून आमी मागया. हांगासर सेवा दिवच्या ह्या जाकांक धन भयणींक तांच्या समर्पीत जिवितांत सुमी सदांच लागीं सासूं दी. तांच्या समर्पणांत तांकां भोगचे कश्ट नश्ट पिडाशिडा कितें तांकां हेरां लागीं सांगूंक जायना. सुम्याच्या आशिर्वादान तें भरती जावं दी म्हणून आमी मागया. सांगात आस आमची सर त्या सावां कोणाक आमी सोडलां कोणाक आमी आमच्या त्या सावान धाडी जाय मागण्यांत हाडी जाय तांकां सगळ्यांक ह्या सुम्या मुखार हाडया. कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणा पासून आमी मागोवंक फावो आमकां जेवण दितात कान दितात न्हेसूंक वस्तू दितात आमकां इस्कॉलाक फीस दितात विविध रितींनी कुमाव करतात. नांव नाका म्हणून कुमाव करतात. तांकां सगळ्यांक सुम्या मुखार हाडया. सुमी तांकां आशिर्वादीत करूं दी ताची बेसांव दिवं दी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळूं दी म्हणून आमी मागया. आमची मागणी सर सांगाता घालून आमी आमचें आयक म्हजें मागणें सुमी देवा म्हळें गीत आतां आमी गावया. आयक आमचें मागणें सुम्या देवा उदार काळीज सोडून दी आमकां आयच्या दिसा. आयक आमचें मागणें सुम्या देवा उदार काळीज सोडून दी आमकां आयच्या दिसा. आतां आमी बेसांव दिवच्या पयलें तेलान मागतले हांव पवित्र आत्म्याचें गीत आमी सगळ्यांनी आतां गावचें.
शेतात निस्वार्थ मनान वावरून तेवी शेतात निस्वार्थ मनान तेलाय आमकां जेसूच्या मोगान तेलाय आमकां जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान एकवटम सदांच वाडय सडय एकवटम सदांच वाडय सडय एकवटम सदांच वाडय सडय एकवटम सदांच वाडय सडय तुवी सभा बांधून आधार लाभय तुवी सभा बांधून आधार लाभय आधार तासो लाभय आधार तुझो लाभय पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तू देवन ये आमचेर तू देवन ये आमचेर तू देवन ये हल्लेलुया 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 सुम्याचो आशीर्वाद घेवच्या गे आमी तयार जावया सकारामी देवी घालया सुम्याच्या साक्रामेंताचें गीत आतां आमी गावया येद्यावडा सक्रमेंताक सास्तांगनामन करुया उर्विल्या क्या रूपा बोलनाक नव्या रीती आधार्या सर्ववेच्या असद्वेष्टा भावार्थाचे बळदिव्या जशे बापा तशे फुलतात उल्हासानी सुखीसां पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या सिरिता समासमी नावाडा प्रार्थुया येसुम्या जेजू ख्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सगळेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रथाच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना
सकडे आमी उबे रावया. मोगाचेनो आमी संक वेच्या ह्या जेवणाचेर आनी ह्या जेवणाक आज कुमो केल्ल्या हर एक भाव भयणीचे देवाची बेसांव मागया. प्रत्येक जावं आज आमकां एक जेवण उदक कुमो केल्ल्या प्रमिळा लेनॉन आनी लिओन फर्नांडीस तांचे खातीर सुनील आनी सुनीता लोबो तांचे खातीर आनी जेवणाची तयारी केल्ल्या वेलंकनी वाड्याची गुरकान वाड्या घरां प्रतिनिधी श्री संघटनेचे अध्यक्षीन आनी सांदे तांच्या हर एकल्याचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयतर असो पवित्र दीस आनी नोवेनाचो पयलो दीस तुवें आमकां फावो केलोय. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां करपा दिली. आत्मीक तरान ह्या बलिदाना वेळार तुवें आमकां पोसलें घटाय दिली. आराधना वेळार नोवेना वेळार जायतीं आशिर्वादां आमच्या जिविताक तुवें वाळयलीं. ह्या सकट बरेपणा खातीर ह्या घडये आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. आमकां तूं तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता. आमकां हर एकल्याक तुज्या बेसांवांनी बर आमच्या वैयक्तीक जिवितान कुटुंबा जिवितान मागण्याक पयलो जागो दिवं. मागणें आमचें हातेर जावन आमी घेवं आनी मागण्याच्या बळान आमचें जिवीत जिवंक आमकां करपा दी. बापा ह्या वर्त्या दिसा हांगासर तयार आसच्या ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद दावत. हें जेवण तो पवित्र कर. हें जेवण वदक सूंक आज कुमो केल्ल्या ह्या भावंडांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर बिझनेसाचेर तांच्या सर चटवटिकेचेर तुजी दराळ आशिर्वाद दावत उदार मनान तांकां तूं दी. हें जेवण तयार करून वावर केल्ल्या वेलांकणी वाडो श्री संघटनेच्या सांद्यांक हर एकल्याक तुज्या बेसांवांनी बर तांकां आनी तुज्या कुटुंबाक सदांच तूं राख आनी सांबाळ दराळ आशिर्वाद आनी तांकां बर. हें जेवण आमी सेवंत आसतना आमच्या कुडीक भलायकी आत्मीक घटाय दी. आमी हर एकल्यानी तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आनी मिसांव तें आमी बरें जियोंक जारी करूं. हर एक दीस वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. हें जेवण आज आमी सेवंत आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेवच्या भावंडांचोय उडास करता. बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपा तांकांय जेवणाची कृपा तूं लाभय म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचें नांवीं. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयचे सगळें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या बाप मॅक्सिम रोजारियो तांचो काळजान जावन उपकार भावता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जोरान पाद्रबागेक थाळयो आमी दिवया मागाच्या. तशेंच आज आमकां मागोवंक गायन मारिपात वजंत्र घेवंक कुमो केल्ल्या भाऊ विलियम ताकाय आमच्या काळजान तावन देव बरें करूं. आनी व्हडा भक्तीपणान ह्या सगळ्या मिसाच्या बलिदानान नोवेनान आराधनान ह्या सगळ्या चटवटिकेनी भागीदार जाल्ल्या वांटो घेतल्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार भावता. तुमकां ही समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां सांजूद उरतात देवाच्या मजतीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबान वाळून दी म्हूण हांव मागता. आतां आमी सगळ्यांनी निमाणी गीत जाल्या उपरांत जेवणाक वयचें. कोणूय जेवी नासतना वयचें नाका. जेवण तयार आसा बरें जेवचें आनी ताच्या उपरांत आमी फाटीं वयचें. निमाणी गीत आमी गावया. मोकाळ पुता सवे अंकुर मरी आशीर्वादी आमकां. आम्हा पस विनंती कर बगेन कसोचे करवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.